भितर मुख्यतः इथले संघर्शांतल्यान सन्मान म्हणटात त्या हातूंतल्यान एसटी रिजर्वेशनाचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तो तांकां आयज सन्मानपूर्वक तांचे नोटिफिकेशन काल जे जालें ताचे बद्दल खुशी व्यक्त करता आणि अभिनंदनाक हांवूय भितर सांगितलं. गोंय लिबरेट जाले नंतर आतापर्यंत सगळो आपलो प्रवास केला किंवा केंद्र सरकार म्हणजे भारत स्वातंत्र्य जाले आमी येणाऱ्या इंडिपेंडन्स डे 79 स्वातंत्र्य आणि अनेक आम्ही व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली पळयल्यो. देशाक डेव्हलपमेंटा कडेन विकासा कडेन व्हरपाच्या हातूंत भितर प्रवासान भितर भारतीय जनता पार्टीचो मुख्य वांटो आसा. आणि कंपेर जेन्ना करता आमी माननीय नरेंद्र मोदीची 12 वर्सां आणि ताजे नंतरची पयलींची 60-70 वर्सां जाल्यार ते 68 आणि 12 जवळ जवळ 97 वर्सांचो आमी प्रवास पळयला तेन्ना आमच्या लक्षांत येता की ह्या मध्य काळात ह्या 12 वर्सांनी पिढीन सगळे प्रश्न आसा ते सुटावे करतना देशाक सर्वसंपन्न करपाची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्ली आसा. आणि गोंय सरकार तातूंत भितर आपले जे डबल इंजिनचे सरकार तातूंत भितर योगदान दीत आसा. 2012तल्यान गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी ताजे नंतर आतापर्यंत ह्या विकासाक भितर गोंय हे आधुनीक आनी त्याच बरोबर विकासाभिमुख करपाचो प्रयत्न आणि हे सगळें करतना समाजातल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन सामाजीक न्याय दिवपाचो जो प्रयत्न आसा तोय प्रयत्न सातत्यान करीत आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भितर आशिल्ले ते सगळे बांदवां भितर एक खोशयेचें ल्हार आसा आनी तांचे मागणी जी आशिल्ली रिजर्वेशनाची ती मागणी पूर्णत्वाक येता. खरें म्हटल्यार मुद्दम उल्लेख केल्लो हांवें की देशाच्या प्रगतीक 12 वर्सांच्या हातूंत भारतीय जनता पार्टीचो उल्लेख कित्याक लागून केलो कारण गोंयांत हांवें पळयलें जेन्ना मनोहर पर्रीकराची सरकार आयले 2002 हांव आमदार जाल्लो तेन्ना ताजे नंतर 2003 त्या वेळाचेर एसटीचो जो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जाल्ले. आनी मागीर ताजे नंतर 2003च्या नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आणि तो प्रगती कडेन वचपाचो आसा आनी तीच म्हटल्यार आनी ते जाता म्हणजे उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागले काही गजाली हे करा ते करा करून दाखया ते करूया तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह करपाचो. आनी म्हणून म्हणटाना 2005 ते 2012 पर्यंत तुमी कांयच करूंक शकले ना. परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवपाक आनी 2012 मागीर ते एसटी कमिशन जाले ताजे नंतर वेगवेगळ्यो स्किमी आयल्यो ताज्यो जवळ जवळ 25 स्किमी ह्यो आयज सामाजीक न्याय दितना एसटी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फुडें दवरिल्ली आसा. तांचो सामाजीक स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाक हे सरकार कटिबद्ध आसा. दुर्दैव म्हळ्यार 2011-12 भितर तांकां उठाव करचो पडलो तेजो व्हडलो उठाव जालो आनी आमच्या दुर्दैव की त्या वेळाचेर दोगल्यां हुतात्माय बी जाली आनी तांकां प्रखर लढो दिलो आपल्या मागण्यांक. 2012 नंतरचे सरकार आमचें आसतना आतां पर्यंत हे पळयलें जाल्यार स्किमी आसतल्यो मागीर ट्रायबलाचे डिपार्टमेंट आसतले वेगवेगळे खात्यांतल्यान वेगवेगळे प्रयोग करपा खातीर ते आसतले आनी त्याच बरोबर जी मागणी आसा ती मागणी पूर्णत्वाक वचना आनी राजकीय रिजर्वेशन मेळटलें आरक्षण मेळटलें आनी ताजे खातीर ती प्रक्रिया ती सुरूय बीन जाल्ली आसा. आनी म्हणून हांव काँग्रेसीच्या हांकां चोमणे मारपाची गरज ना परत सांगता आनी ते उलोवपाक तांकां पयलीं परत अधिकारय ना कारण 2022 आमी अनेक वर्सां जालीं आमी तिकेट दितना सुद्दां आमी 5 जाणां कडेन आमी 5 जाणां तिकेटी दीत आयिल्ली आसा एसटी बांधवांक तांचो सामाजीक स्तर वयर केल्लो आसा. 2022 तांणी दोनावय तिकेट दिल्या त्यो सारक्यो जाहीर जाल्ल्यो. पण म्हणून ते आपली दवरतात दाखवून आणि दुसऱ्याचे पळयता पाकून म्हणटात पळय ती गोष्ट आसा ही काँग्रेसीक लागू पडटा. आणि म्हणून तांकां जे आयज ते
कमेंट मारून आणि लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो तो प्रयत्न ताणें केल्ले. 2026 आता काल न्याय मेळिल्लो आसा. तांच्या न्यायाक अनुसरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टी समाजाचे अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या राष्ट्र मागणे फुडें वचून आणि त्याच बरोबर सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हे गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या स्वयंपूर्ण गोंय हे जे सगळ्यांचे धन्यवाद. दामूबाब, तुम्ही सांगितले की काँग्रेसीन नैतिक अधिकार आहे, पण तुमका 12 वर्ष कित्याक लागली? एक गजाल आसा, प्रत्येक गोष्टीक एक टायम आसता आणि त्या टायमाच्या प्रक्रिये भितर येवपाक प्रक्रिये भितर चालले आसा आणि जाता. आणि म्हणून देश जो व्हडलो आसा तो एका राज्यान जर व्हडलो जालो ना, देशाची फुडें वचना फुडें वतले फास्ट प्रगतीचेर आसता. आणि म्हणून गोंयच्या विकासा संदर्भात तांचे हे फुडेपुत्रांचे मागणी आणि म्हणून देशांत भितर आज सुद्धा आमकां गौरवान सांगूंक शकता की राष्ट्रपती पदाचेर सुद्धा जर आसा जाल्यार ती सुद्धा द्रौपदी मुर्मू आसा, ती सुद्धा एसटी समाजांतून आसा. गौरव आसता आणि हातूंत भितर गोंय खंयच फाटल्यान वचपाक ना, गोंय तशें फुडें वतलें आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना जाता कितले मतदारसंघ वाडपाक शकता? हांव तातूंत भितर सांगूंक शकना, कारण पुनर्रचनाचे संदर्भात ते अजून बिल प्रेजेंट जावना आणि ते अकॉर्डिंगली कितें म्हणटा ते रुल्स हे कितें फ्रेम जातले आणि घटना गोविंद शिरोडकर म्हणटा की सरकाराचे प्रेशर हाडल्या उपरांत ते कामां जाता. सरकार स्वता करून गोविंद शिरोडकर हो म्हणटा की सरकाराचेर दबाव हाडल्या उपरांत ते कामां जाता, ते स्वता काम करिना. ताजे कमेंट करपाक सरकाराचेर दबाव जे राष्ट्र भूमिका आसा त्या जाग्याचेर जर सरकारान काय जाता वायट कांयच ना, पण सरकार हे आपले परीन सगळे काम करीत आसा. कोणी सरकाराचेर कोणी उच्च पदाचेर आमकां राष्ट्रपती पदाचेर आमचो एसपी किंवा मूलभूत राष्ट्रपती दबाव हाडिल्लो किंवा आनी कसले सगळे करताना कोणी दबाव हाडिल्लो म्हणटकीर हे सगळे तशें आसा. त्या ह्या सगळ्या समाजान भितर दोनूच भितर वचपाक जाय. म्हणून एक सामाजीक न्याय हो शब्द आसा तो हांवें मुद्दम म्हटलो, तो सामाजीक न्याय हो जाल्लो आसा. आता एसटी सेना बीजेपीचो तो केन्नाच असो मागणी करतना खंयच दिसलो ना. म्हणजे केन्ना तेंच्यांनी केन्ना असो जाहीर मागणी करूं ना की एसटी आरक्षण जाय म्हणून. आणि आता सगळे जाल्या उपरांत तुमी स्वता करता तेन्ना इतकें आनीकी गजाली खुबश्यो आसा. एसटी सेना केन्नाच दिसलो ना की तेंच्यांनी खंयच मागणी करूंक ना की आमकां जाय म्हणून. आणि आता मागणी जाल्या उपरांत थोडे मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन येयले. कारण आयज अशें जालें की मुख्यमंत्री 2 ग्रुप मेळोन गेले. पयलीं 2000 माझा प्रश्न आसा 2 ग्रुप कित्याक ते एकूच कित्याक वचूंक ना? आता पयलीं भाजप एसटी सेलाचे गेले आणि अभिनंदन हे करून गेले आणि जे उठाचे आसा ते गेले. म्हणजे तुमच्या भितर 2 एसटी सेला भितर 2 हें आसा काय म्हणून तेच आसा बरोबर. दोन्ही वांगडा तशी वांगडा नाशिल्ले. फोटो काडटना सेपरेट काडला. फोटो आसा म्हाज्या कडेन ते भायर सरले आणि तुम्ही भितर सरल्या. ते अशें कित्याक लागून जाले? कारण ते उठाचे असले तेंच्यांनी मागणी केली, बीजेपीचे केन्नाच दिसले ना मागणी करतना. आणि आता सगळे जाले उपरांत तुम्ही अभिनंदन करता. कशें ज्या वेळाचेर येदो व्हडलो गांव जाल्लो पळय त्या वेळाचेर तांच्यो मागणी आशिल्ली ती 12 आणि त्या वेळाचेर कार्यकर्ते कोण आशिल्ले? सगळे आमचे कार्यकर्ते. आता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची एक गजूनीक प्रक्रिया आसा चौकटी भितर की तुका घडये जर जाल्यार हांव सांगता आमी आमचे सुद्धा मागणी कितें आसता आमी पत्रकारांक फुडें येवन मागणी करता. कोणूच करना. आमची सिस्टमूच आसा तशी. आणि म्हणून हांव केन्नाय उत्तर दितना कितेंय सांगलेलें कोणी विचारलें हांव म्हणटा प्रत्येक कडेन उत्तर दिता. संघटनात्मक स्टायलीन आमची जी चलता पार्टीची प्रक्रिया आसा रिती आनी निती हाजे नुसारच तें म्हणून. आणि हें हांव आतांय बी परत सांगता. प्रश्न आज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक 2 कित्याक गट गेले ना हांव स्पश्टपणे सांगता ना. आमी आमचे बरोबर आसा ते सांगता. फोटो घेवन बसले तर कोण आयले की ना हांव परत एकदां सांगता. परत एकदां सांगता आपल्या गेल्ले बरोबर आसा म्हणटा
दोन्ही फुटमा पळय एसटी मोटरचा अध्यक्ष दोन्ही फुटमा दोन्ही फुटमा आसा कित्याक पयलीं जे आमदार आहा आमचे सगळे 4 जाण आमदार किंवा आमचे प्रकाश होळी किंवा गोविंद शिरोडकर सगळे लिडर होते सेकंडचा फुटबॉल बी न्हू ते सेकंड आहे तुमचं हांवूय आसा पयली फुटबॉल आसा आनी सेकंड आहे चेक दुसरो प्रश्न सावंड्याची नासता आयज पळोवपाक मेळटा की एसटी लिडर उडोवपा खातीर संकेत काम करता तेजी कशी करता तुमी आज ही अभिनंदनाची पळय आसा हांव ताजे उत्तर हांव अध्यक्ष सांगतलें एक सांगता आयज एसटीच्या हातूंत भितर एक बरें हें जालां कुशेचो दिवस आसा आनी तांचे खातीर हें सगळें अभिनंदन आसा राजकीय फुडें जो आसा फुडें आसा पळय तो मागीर दामू बाबा, फुडें एक गजाल की धनगर समाजी आरक्षण मागता ते बाबू पळयता तांकां आतां न्याय मेळ्ळो तांकां केन्ना मेळटलो 23 वर्सां जाली तेंकां बरोबर बरोबर आसा तांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी भितर ते पॉझिटिव्हली घेतलेले आसता आनी तांची परत ते टॅक्निकल आसता काही गजाली कारण महाराष्ट्रान कितें आसा कर्नाटकान कितें आसा तो शब्द कितें आसा ते सगळे हातूंत भितर तो सगळो विशय विचार करून मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय 27 आदी काय ते जावपाक ते तांचे आनी तांचे हांवें जे आयकलां त्या प्रमाणे सांगता म्हाका ठोस जेन्ना खबर आसता तेन्नाच हांवें करपाक करता ठोस इतलें की तांकां तांची हें आसा तांची भेट आसा ती मुख्यमंत्री परत केंद्रा कडेन करपाक आसा आनी त्या नुसार तांचें बी जातलें पण आयचे फुडें भितर भारतीय जनता पार्टी खुशेन सांगता की जे आमचे प्रलंबीत मागणी आशिल्ली त्या मागणेचो एक पाठपुरावो जावन आसा ताजें नोटिफिकेशन काडलें आसा आनी त्या खातीर सगळे कडेन खुशी केलो धन्यवाद आरक्षण प्रक्रिया सुरुवात झाली आहे. लागू जातली सत्ताची असेंब्ली इलेक्शन पयलीं जातलें काय म्हणटा एसटीचे आता आरक्षण झाले म्हणून मातसो ह्या